देवाचें उतर तुमी आयकलां. कसली म्हणून समजणी तुमकां मेळ्ळ्या. एक म्हणजे आमच्या मनांत आमी स्पश्ट जाण जावंक जाय. दुसरें म्हणजे ते आमच्या जिवितांत आमच्या वेव्हारांत आमी घालूंक जाय आनी त्या प्रमाणे जिवंक जाय. तेन्नाच की आमी खरी जेजूच्या एकवटान आसा म्हणून दुसऱ्यांक कळटलें. आमी साक्षी कशी दितले हांव. जेजू सवे आमचें जिवीत आसा तें आमी जेजू सवेन जिवंक जाय. तो आमचे सवेन जियेता आनी तो बाकीचें सगळें करतलो. आमच्यान दुसऱ्यांक आपोवंक जायना. तो आमचे सवे आमच्या उतरांतल्यान ताका आपयतलो. आमी नकळो. खूब पाटी हांवें मागणें केलेलें आसा आनी हांव फकत मागणें करतां पूण देव पेकोवणी दिता. आनी मागीर थोड्या वेळान जायते वर्सांनी पर्यंत येवन म्हाका लोक म्हणटा त्या दिसा तुवें मागणें केल्लें तातूंतल्यान आमकां भरपूर बरेपण मेळिल्लें आसा. तें म्हाका लागून न्हय, तें देवाक लागून. तो म्हजे सवे वावुरता म्हणून. आनी हें आमकां पावलून आयज सांगलां. आमी तुमकां देवाचें उतर पोरगोडटा. तुमी तर तें मानिना जाल्यार तुमकां आजून तें आपोवणें येवंक ना. ओ आयलेलें आसा पूण तुमी दारूण काळजाची. तर आमी धूळ आमच्या पांयाचो सोडटा, फाफडटा आनी दुसरे शिंवता विदेशां शिंवता. जंयसर आमकां पवित्र आत्मो धाडटा थंयसर आमी वेतल्या. पूण आमी न्हय, जेजू जो आमचे सवें आसा तो आपलें बरें करतलो, उलयतलो आनी दाखयतलो. हे भाशेन पावलून आमकां आपल्या वाचपान आपल्या चिठींतल्यान सांगलां. हो धर्मदुतांच्या इतिहासांतलो आमकां बरोवन दवरला. जेजू आमकां कितें सांगता. म्हाका तर तुमी पळयला जाल्यार तुमी कोणाक पळयतात. बापाक. कित्याक बाप आनी हांव एक. ताणें म्हाका धाडला. ताच्या नांवांत हांव आसा आनी ताच्या एकवटान हांव जियेतां. म्हजीं उतरां म्हजीं न्हय, म्हजीं कर्तुत्वां म्हजीं न्हय, ती बापाची. आनी तुमी तर म्हाका एकवटान रावशात जाल्यार हांव तुमचे सवें वावुरतलो, बाप तुजें सवें वावुरतलो आनी जशीं हांवें केलेलीं आसा ताचे किन श्रेश्ठ कर्तुत्वां आमी करतले. हांव तुजें सवें तें दाखोवन जातलें, दुसऱ्यांक दिसोन दितलें. हे परी आमचें जिवीत जावंक जाय. जालेलें आसा पूण अदीक खोलायेन करच्याक सदांच ताणें सांगलां त्या प्रमाणे ताका एकवटान रावया. तो आमकां एकवटान सगळोच आसा. आमचे भितर आसा. प्रत्येक सुस्कारान तो आमकां जिवीत आमचें तो दिता. कित्याक हें जिवीत आमचें न्हय, तें ताचेंच. ताचे सवें हे परी आमी आमचें जिवीत सारया. रातची कोंत घेयात. प्रत्येक म्हणी आसा पळय, सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन आयल्या. जेजू 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 म्हणून सगळें भितर आहा तितलें बरें वायट पोजणें कितें आहा तितलें भायर काडत. ताचें दवरलें की ना ताचेर तो आशिर्वाद घालता, नितळ निर्मळ करता. बरें तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडटा. ताच्या जाग्यार दुसऱ्या सुस्कारान आमी ताच्या बरेपणान बरोवन येता. ही परी सगळोच जाता. अरे एक आणी तो तुमी घेशात आनी ती साफ करूंक लागशात, ती आपशींच जातली न्ही साफ. जितले पाटी आमी उदक घालता तितले पाटी ती बरी नितळ जाता. त्याच प्रमाणे आमी कांयच करिनासतना फकत ताका एकवटान रावत तर तो आमकां नितळ निर्मळ करतलोच. ही गॅरंटी आसा. तुमकां तर हें समजोंक ना जाल्यार तुमची मनां दारूण जालेलीं आसा, काळजां तुमी घट केलेलीं आसा. हें सोंपें. दर दिसा आमी आयकता हें. पूण त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जेजूच्या एकवटान सारूंक जाय. आनी तें सारच्याक सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वणटीन दवरया. मातसो गत प्रॅक्टीस करया. दोळे धांपया. पाट स्ट्रेट दवरया. सगळे आमचे सांदे दिल सोडया. पांयाची बोट आसा थिंचोत्तान तकली मेरेन. आनी हे स्थितीन आमी जाणो जावया की आमी न्हय, देव जो आमचे सवें आसा तो आमचें जिवीत चलयता. ताका आमी फकत सहकार करूंक जाय. सायबीण मायन केलो त्या प्रमाणे जावं म्हजें सवें तुजे येवजणे प्रमाणे. म्हजें जिवीत म्हजें न्हय, म्हजें जिवीत तुजें. तूंच तें जिये आनी हांव तुका सहकार करतलों, करतली.